नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। गांवगिरे वाठारांतलो खबर म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। हळण, कासरवणे आनी चांदेल हंसापूर पंचायत वेंचणुके खातीर 51 जाणांचे अर्ज 9 डिसेंबराक जातली वेंचणूक। बोगमाळो दर्यांत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी ट्रॉलर केलो जप्त। एलईडी लायटीचो वापर करून करताले नुस्तेमारी। दिवचले झांटये कॉलेजी कडेन जालो भिरांकूळ अपघात। रशियन नागरिकाक गंभीर दुखापत, हॉस्पिटलांत केलो भरती। वाळपय रेडे घाटीन 2 टेम्पो मदीं जालो अपघात। ओव्हरटेक करतना व्हरून मोकली गाडी। विजय कुलाल मारबडे प्रकरणात 3 जाणांक अटक। फातोर्डा पुलिसाची सध्या कारवाय। आणि गांजा तस्करी प्रकरणात एकल्याक अटक। 2,10,000 गांजा केलो जप्त। आणि आता खबरो विस्तारात। पेडणेच्या हळण, कासरवणे, चांदेल, हंसापूर ह्या 3 पंचायत वेंचणुके खातीर वट्ट 51 अर्ज दाखल जालेले आसा। हळण पंचायतींतल्या 7 प्रभागांतल्यान 17 अर्ज दाखल जाले, जाल्यार कासरवणे पंचायतींतल्यान 5 प्रभागांतल्यान 15 अर्ज दाखल जाले। तशेंच चांदेल आनी हंसापूर पंचायतींतल्या 5 प्रभागांतल्यान 19 अर्ज दाखल जालेले आसा। तिनूय पंचायतीची वेंचणूक 9 डिसेंबराक जातली, जाल्यार निकाल 11 डिसेंबराक जाहीर जातलो। एलईडी लायटीचो वापर करून नुस्तेमारी करपाचे प्रकार सध्या चालू आसा। सोमारा राती वास्को वाठारांतल्या बोगमाळो दर्यांत एलईडी लायटीचो वापर करून नुस्तेमारी करतना एके महाराष्ट्रांतल्या बोटीक थळाव्या नुस्तेकार भावांनी धरले। योग्य असो परवानो नासतना बेकायदेशीरपणान गोंयच्या हद्दीत येवन नुस्तेमारी करतना ते दिश्टी पडले। ह्या बोटीचेर नुस्तेमारी खाते कारवाय करतले काय कितें असो प्रश्न थळाव्या नुस्तेकारांक सध्या उपरासला। दिवचले रस्त्याचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात मोटरसायकल चलोवपी एक विदेशी नागरीक गंभीर जखमी जालो, जाल्यार फाटल्यान बशिल्ली ताची मैत्रीण तिका किरकोळ जखम जाल्या। व्हडलोसो मार तिका लागोंक ना। हो अपघात झांटये कॉलेजी कडेन मंगळारा सांजे 4:45 वरांचेर घडलो। अपघात नेमको कसो घडलो तें कांय समजपाक शकलें ना, मात बुलेट मोटरसायकल आनी जखमी फॉरेनर रस्त्यार मदीं पडिल्लो दिश्टी पडलो। जखमी फॉरेनराच्या दाव्या हात्यावयल्यान दुसरी गाडी गेल्ल्यान हात ताचो जखमी जाला। जखमी फॉरेनर रशियाचो अशें मुखार आयला। जखमीक 108 एम्ब्युलन्सीन हॉस्पिटलांत दाखल केले। मंगळारा सकाळी वाळपयच्या रेडी घाट वाठारांत 2 टेम्पो मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ओव्हरटेक करतना दोनूय टेम्पोची समोरासमोर टक्कर जावन हो अपघात घडलो। ह्या अपघातांत एक टेम्पो ड्रायव्हराक दुखापत जाल्या, देखून ताका उपचारा खातीर वाळपयच्या भलायकी केंद्रांत दाखल केला। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास वाळपय पुलिसांनी करपाक सुरवात केल्या।
मालपे बाजारांक वयताना मरे ओवरटेक घेतलो गाडी. ओवरटेक घेता म्हणून आमी सायडीन रावलो म्हणून मुद्दाम मॅनेजर मारले घेवन. आमी पोटाक लावन आमी धंदो करपाक गेले. मार जाले 8 जाले. मार्क लागले तेच्या पांय सगळे दोन फ्रॅक्चर जाली दिसता. पुणून तो मरे जाम जालो गाडयान. आमी मरे अर्ध्या वरान ताका मागीर राड घेवन मोडून घेतलो ताका भायर. आयतारा राती साबार गुन्यांवकारी प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या तशेंच पुलीस वळेरेंत गुंड म्हणून नोंद आशिल्ल्या विजय कुलालाक मडगांवच्या कोलवा सर्कला लागसार दुसऱ्या गँगाच्या तरणाट्यांनी हिसपा भायर मारहाण केली. ह्या घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो. फातोर्डा पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 6 जाणांचेर गुन्हो दाखल केला तशेंच 3 जाणांक अटक लेगीत केल्या. हातूंत अफजल शेख, रिहान अहमद आनी कृष्णा लोहार हांचो आस्पाव आसा. मात सध्या 3 जाण सायमन फर्नांडीस, जोसेफ सिकेरा आनी वॉल्टर फर्नांडीस हे आजुनूय फरार आसात. तांकां सोदपाचो पुराय यत्न आमी करतले. त्याच प्रमाण ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा अशी माहिती फातोर्डा पुलीस निरीक्षक गिरेंद्र नायक हाणें दिल्या. On 28/11/22, the complainant, namely Vijay Kulal, resident of Raya, lodged his complaint against 3 accused persons, namely Walter Fernandez, Joseph Siqueira and Simon Saldana, and 3 unknown accused persons who, with a common object, formed an unlawful assembly and assaulted him with fist blows, slaps and kicks, and further he was assaulted with a stone. The 3 unknown accused persons have been presently identified and they have been placed under arrest. At present, the investigation is being carried out on merit basis. We have also registered the crime into it and we are carrying out the investigation. And we have arrested 3 accused persons, that is Afzal Sheikh, who is a resident of Dawaldin, Riyan, who is a resident of Saravin, and Krishna Luhar, who is a resident from Basco. There are 6 accused persons. Yeah, it is the same case where the video was circulated. We are registered under unlawful assembly, wrongful restraint, and 5062, which is threatening with the consequences. सध्या गोंयांत गुवळी वखदां तस्करी करपी पुलीस तशेंच गुन्या फाट्याच्या रडाराचेर आसात. अशाच एका प्रकरणात सोमारा गोवा वेल्ला हांगासर सुमार 2,10,000 रुपयांचो 2 किल गांजा जप्त केला. ह्या प्रकरणात गुन्या फाट्यान आरोपी क्लिस्मॉन पिरीश ह्या 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केला आनी फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत वाडपी ड्रग्स वेवसायांत थळावे तरणाटे व्हडा प्रमाणात घुस्पापाक लागल्यात. फाटल्या 6 वर्सांचो नियाळ घेतलो जाल्यार ड्रग्साच्या वेव्हारांत घुस्पिल्ल्या 126 तरणाट्यांक पुलिशेन अटक केल्यात. ह्या शिवाय पुलीस यंत्रणेक फटोवन कांय जाण अजूनय ड्रग्साचो वेव्हार करतात. हातूंत गोंयकारांचो आंकडो वाडटा आनी देखून गोंयांत गुन्यांव लेगीत वाडत आसा. पर्यटनाक वाव दिवपा खातीर सांग्यार वेलनेस रिट्रीट सेंटर उबारतली अशें गोंय रान महामंडळाचे अध्यक्ष देवया राणेन सांगलें. मंगळारा देवया राणेन सांग्यार वचून रान महामंडळाची पळोवणी केली. सांग्यार GFDCच्यो 2 कॉटेजी आसात, पूण पर्यटनाच्या दृश्टीन ह्या कॉटेजींचो केन्ना विचारच केलो ना. आतां आमी पर्यटनाच्या दृश्टीन ह्या जाग्याची उदरगत करतली अशें देवया राणेचें म्हणणें आसा. ह्या वेळार सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी रान महामंडळाचे अध्यक्ष देवया राणे आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. कित्याक हांगा जी नॅचरल ब्युटी आसा, नॅचरल हांगा आमकां येदो व्हडलो लार्जस्ट डॅम आमचो गोंय राज्याचो
हांगासर लावली आसा आनी हो एरिया डेवलप जावपा जाय कित्याक आय हॅव बीन keeping on harping about hinterland tourism की आमकां it's high time we promote आमचे villages develop जावपा जाय आनी हे डेवलप केन्ना जातले जेन्ना आमी tourism related activities आमच्या विलेजीसान आनी हाडटली तेन्नाच हे आमचे भाग आनी आमचे हे जे hinterland आसा ते डेवलप जावपाक शकता आनी इतलो जेन्ना नॅचरल ब्युटी आसा येदी धरण आसा हांगा फॉरेस्ट आसा नॅचरल ट्रेल्स आसा सो आनी ऑलरेडी आमचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचे हांगा सुंदर बॉटॅनिकल गार्डन आसा नेक्स्ट टू द डॅम आमचे हांगा 3 कॉटेजीस बांदिल्ल्यो आसा पण ते मार्केट जाल्ल्यो ना इतलो तेप सो आनी प्लस आमचो JFDCचो हांगा एडिशनल जागो आसा सो वेन आय केम टू नो अबाउट दॅट हांव म्हणलें कित्याक तो अनयुटिलायज दवरचो तो डेवलप जावपाक जाय आनी म्हणून आमी ठरयलां की हांगा एक सुंदरशें वेलनस सेंटर येवपाक जाय वेलनस सेंटर म्हणल्यार कितें योगा नॅचरोपॅथी आयुर्वेदा सेंटर सो जे आमी केरला बी पळयतात ते टायपचे सेंटर तर हांगा आयलें आनी नॅचरल ब्युटी जी हांगा आसा ती लोकांक दॅट इज वॉट पीपल वॉन्ट कितें रिलॅक्स्ड एनवायरमेंट अवे फ्रॉम द सिटीज जे लोक सिटीनी रावता वी आर बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू JFDC आमची प्रॉपर्टी आसा ती सो इमिजिएटली आमी ऑलरेडी डिझायन बी प्लॅन केला सो वी वील इमिजिएटली गो इन फॉर टेंडरिंग 1000 इतलो व्हड दंड भरपाक पडून लेगीत फोंड्या वाठारांत हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलयतना दिश्टी लोक पडटात ह्या वर्सा जानेवारी ते नोव्हेंबर मेरेन फोंड्या पुलिशेन हेल्मेट नासतना चलोवपाचे 5926 गुन्यांव दाखल केल्या तशेंच अंदू एप्रील सावन नवो मोटार वाहन कायदो चालीक लागले उपरांत दंड 100 रुपया वयल्यान 1000 रुपया मेरेन वाडयला पूण ताचो कांयच व्हडलोसो परिणाम जाल्लो दिसून येना दंड वाडयल्या उपरांत उल्लंघनाची संख्या 30 ते 40% उणी जाल्या अशी माहिती येरादारी निरीक्षकां कडल्यान मेळटा तुयेच्या श्री भगवती देवीचो जात्रोत्सव व्हडा उमेदीन भाविकांनी मनयलो ह्या जात्रोत्सवाक गोंयांतले वेगवेगळ्या वाठारांतले भावीक व्हडा संख्येन उपस्थित आशिल्ले तशेंच ह्या जात्रेक दिवजात्सव जाता उपरांत पालखी घेवन देवळाक प्रदर्शनां घालतात धार्मीक विधी आरती महाप्रसाद नैवेद आनी निमणे म्हटल्यार दशावतारी नाटकान ह्या सगळ्या कार्यावळींनी श्री भगवती देवीचो जात्रोत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन लोक मनयतात पहिले आमचो दिवजोत्सव दिवजां आमचे जाता दिवजां जाल्या नंतर आमी कोंब्याची कोणी जाता कोंबे जाल्या नंतर आमी मागीर जात्रेचो समारंभ करता आनी ह्या तिनूय आमकां बरो प्रतिसाद आहा लोकांचो आनी अशेंच बरोबर तिचो आमचो जायत आसा आनी आज तुका पळयता हे लोक सामके आमकां भरपूर हें जाल्लो आहा आज हेच्या आनी हें काम चल्ल्या बरोबर ते लोक आमचे भयंकर बरे खूश आहात हे काहीतरी हे करतात काय दाखयतात असं तेंची आमकां लोकांचो आमकां साथ बरो आहा आनी आज आमचो जात्रेचो समारंभ चालू आहा आनी आतां हे बरोबर पावणे 11:30 आमची काडटले मागीर जात्रेचे सांगात अकरांक काडटले मागीर जात्रेचे सांगात जावन मागीर नाटक सुरू जातलें पावसाळ्याचो प्रोग्राम दशावतारी नाटक भावीक सगळ्याचे अख्ख्या गोंयासून येता धार्मीक विधी लघु आमचो आरती महाप्रसाद देवीक लोकांची ही पालखी आसतली पालखी जातली पावणे आमचे मागीर दशावतारी नाटक फाल्यां मागीर फालो केल्या नंतर जात्रेची समाप्ती
गोंयासयत शेजारच्या राज्यांनी नामना मेळिल्ल्या दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीचो फामाद नवो सोमार व्हडा दबाज्यान मनयलो. नव्या सोमारच्या निमतान पुराय शार मंगलमय आनी भक्तिमय वातावरणान न्हावन गेले. देवीचें दर्शन घेवपाक अंदू भाविकांनी मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली. देवीच्या पालखेच्या देवळांत आगमन जातकीच ह्या उत्सवाची पारंपारीक पद्दतीन सांगाताय जाली. दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी उत्सवाक हाजिरी लावन देवीचें दर्शन लेगीत घेतले. काश्मीर फायल्स हो सिनेमा इफ्फीत दाखोवंक जायना तो वादग्रस्त सिनेमा अशें म्हणपी इफ्फीच्या सिनेमा सर्तीच्या विभागाचो प्रमुख ज्युरी नदाव लापीद हांकां देव सुदबुद्धी दिवं अशें विधान अभिनेता अनुपम खेर हाणें केलां. एका काळार लोकांचेर जे अत्याचार जाल्ले तांकां जे हाल सोंसचे पडले तांचेर निबून आशिल्ल्या ह्या सिनेमाक इफ्फी सारक्या चित्रपट महोत्सवाच्या सर्तींत आसपाक जायना अशें म्हणप समाज जायना. इतिहासात ज्या लोकांचेर अत्याचार जाले हाचो विसर घडये लापीद हांकां पडला काय कितें असो प्रश्न अनुपम खेर हाणें केलो. 53व्या इफ्फी महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्या वेळार ज्युरीचे प्रमुख नदाव लापीद हांणी काश्मीर फायल्स हो सिनेमा इफ्फी सारक्या महोत्सवात दाखोवप न्हय तो वादग्रस्त सिनेमा अशें विधान केल्लें. We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential. But कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे, और इतना ही कहना चाहूँगा बिकॉज मंदिर के बाहर इस तरह की बात करना कोई फिलहाल बिल्कुल ठीक नहीं है. सर फिर भी आपका ओपिनियन क्या रहेगा? विल गिव द प्रॉपर रिप्लाई टू इट. अगर हॉलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है. ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा जानता नहीं, ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया. और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग यहाँ होंगे, बिकॉज बट इट्स शेमफुल फॉर हिम टू मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस. और स्टेटमेंट बहुत गलत दिया है, लेकिन बट फ्रॉम ए कम्युनिटी हु हैव सफर्ड हॉलोकॉस्ट, Jews have suffered Holocaust, and he comes from that community, and for him to sort of make a statement like this, he has also pained those people who have जो इस त्रासदी के शिकार हुए आज से बहुत साल पहले. तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारे गणपति जी, सिद्धि विनायक के भगवान उनको अकल दे और सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरह लोगों के हजारों लाखों लोगों की जो ट्रेजेडी है उसको मंच पर से इस्तेमाल करके अपना एक ध्येय पूरा न करें. इफ्फी ज्युरीचे सिनेमा सर्त विभागाचे प्रमुख नादाव लापीद हांणी काश्मीर फायल्स सिनेमा हो वादग्रस्त सिनेमा तो इफ्फीत दाखोवपाक जायनाशिल्लो अशें विधान केल्लें. ह्या विधानाचो गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विरोध केला. गुजरातांत प्रचाराक गेल्ले कडेन ताणें हें विधान केलें. तांच्या ह्या विधाना विशींची दखल NFDC घेतली अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. मैं जो जूरी चेयरमैन था उसका इस स्टेटमेंट का कंडेम्ड करता हूँ. जिस तरह से उसने उस प्लेटफॉर्म का यूज करके, यानी इजराइल एम्बेसडर ने भी कहा कि ये शब्द उन्होंने नहीं कहना चाहिए, ये उन्होंने मिसयूज किया. मैं भी कहूँगा कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया है ये शब्द कह के, और NFDC उसकी कॉग्निजेंस लेंगी
ऐसा मुझे लगता है भारत सरकार ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इट इज एन NFDC और ESG की तरफ से मनाया जाता है और डेफिनेटली भारत सरकार की तरफ से NFDC इसका कॉग्निजेंस करेंगे और इस तरह से उन्होंने ये शब्द उन्होंने यूज नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए था। ये वास्को भाजयेच्या मार्केटात दुकानां भायर रस्त्याचेर अतिक्रमण करून आपलो धंदो करतल्यांक दंड भरचो पडटलो अशी शिटकावणी मुरगांवचो नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्सान दिला। मंगरा नगराध्यक्षान पुलीस निरीक्षकाच्या आदारान वास्को भाजये मार्केटात रस्त्याचेर अतिक्रमण करून घातिल्ल्या दुकानां आड कारवाय करपाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो। तशेंच लोकांनी भितर मार्केटांत वचून बाजार करचो अशी मागणी ताणें केल्या। एक म्हयनो जालें सांगत आहे, एक म्हयनो जालें आमी तांकां सांगताय की रस्तो जाल्यार तुमी रस्तो क्लियर कराय म्हणून, कित्याक पब्लिकान रस्तो वचोन येवपाचो, पब्लीक वयता हिंगा गाडी येताय, रस्तो सगळो तुमी चयला आसा जायतो तुमी घाताय पेपराचेर की हे सगळं रस्त्यार येयले म्हणून, आमी मागीर एक्शन घेवंक पडटा कित्याक आमी तांकां नोटीस दिला, एक 6 दिसा नोटीस दिल्लें, 6 दीस 10 दीस पासून रावले तांकां धाडले, आमचे EMI धाडले 2 फावट वॉर्निंग दिलें ते आयकनाय, मागीर एक्शन घेवंक पडटा कित्याक आमकां एक्शन घेवपाक नाका कित्याक हे लोकूय कोण आहाय न्ही बिजनस करताय ते आयकनाय, ते कोण वेंडर आहाय फूड वेजिटेबल वेंडर फ्रूट वेंडर आयकनाय, एक सांगूनय फायदो ना, एक मनीस कोण आसता कित्याक आमी कितें सांगलें तेमी आयकपा जाय। म्हाका ही ड्रायव्ह घेवंक पडली कितें पुलीस आमची EMI पुलिसांक हांव देव बरें करूंक जाय आमकां हेल्प केलें मागीर ड्रायव्हर आनी अशें करून आमी तांकां सामकें आमचें कितें आहा आमकां रोड क्लियर जालो तो आनी तेमी भायर येयले आमी तांकां आनी ते म्हणटा आमकां लायन मान दी, हांव लायन मान दितलो 3 दिसांनी आनी लायनी भायर तांकां फायन आसतली हें सगळें आमी करतलो। आमी ड्रायव्ह चालू दवरतले, पतपत येतले ड्रायव्ह मारतले, पतपत येतले ड्रायव्ह तें सामान वान उखलता आमी तांकां शॉपां 3x3 ते शॉपा भितर रावपा जाय, हे शॉप सोडून सगळें सामान भायर, तुवें चयला नोट केला आसतलो शॉप हाली आनी सामान सगळें भायर रस्त्यार की समजा रस्त्यार येयल्यार दोन जाता म्हणून तशें ना तें, शॉपार दोन जाता, शॉपार भितर रावन दोन जाता, लोकांक रस्त्यार येयल्यार आमच्या लोकांक हांव मागणी करता की रस्त्यार येयलो तांकां बिजनस करनाका, पण जाय तर आमी आतां फीश मार्केट थिंगा पयलीं फीश मार्केट आहलेली थिंग आमी गोंयकार फूड वेंडरां भितर गायले, लोकांक भितर वचून शॉपिंग करपाक लोक कितें आमचो लोकांक कितें जालां रस्त्यार येवन शॉपिंग करपाक, तें हांव लोकांक मागता की भितर वचून तांकां शॉपिंग कराय इतलें लोकांक। सोमारा पणजे क्लिनेथॉन ही मोहीम जाली, हातूंत खुबशे मंत्री तशेंच सेलिब्रिटींनी लेगीत वांटो घेतलो। सुरवेक क्लिनेथॉनाच्या माचयेर सगळेच झळकले, पूण खरी परीक्षा आशिल्ली ती कचरो एकठांय करतनाची। पणजेचो आमदार तशेंच कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात सुद्दां सुरवेक क्लिनेथॉनाच्या माचयेर दिश्टी पडलो। कांय वेळान क्लिनेथॉन मोहिमेक सुरवात लेगीत जाली। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत सगळ्या सेलिब्रिटीं सयत कचरो एकठांय करपाक ह्या मोहिमेंत वांटो घेतलो। ज्या नितळसाण मोहिमेक खरो कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेराताची उपस्थिती मोलाची आशिल्ली, पूण नितळसाणीचें म्हत्व लोकांक पटोवन दिवपा खातीर इफ्फीच्या निमतान मुखेलमंत्र्यान बॉलिवूडाच्या सेलिब्रिटीं कडल्यान दर्यादेग नितळ करून घेतली, हातूंत कांयच दुबाव ना। वीज खात्याचो महसूल वाडोवपा खातीर आतां सरकारान पावलां उबारल्यात। विजेच्या चोरयेक लागून खात्याक लुकसाण जाता, लोक जाय तरेन वीज जोडणी करतात, ताका लागून लोकांक विजेची बिलां कमी येतात। देखून हे सगळे सारखे करपा खातीरूच बेगीनूच स्मार्ट मिटर बसयतले आनी हे काम फुडल्या 2 वर्सां भितर पुराय जातले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिलां। मंगळारा कालांगूट वाठारांत वीज उपकेंद्राचें उक्तावण केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो।
वीज चोरीची तक्रार जरी नासली, जे आमचो लॉस आसता तो लॉस पळयल्या नंतर आमकां कळटा. आतां लॉस 500 तरेचो आसता, तातूंत मेजर लॉस हो चोरी आसता. जे 14% आशिल्ली ते मिटर बदलले आनी आमी ती लॉस जवळ जवळ 12-11 हाजे भितर हाडली. आमी एश्योरन्स दिलां युनियन मिनिस्ट्री पावर डिपार्टमेंट ताका की येता त्या वर्सा 2022-23-24 हे जे वर्स येतलें त्या वर्सा आमी सिंगल डिजिटांत लॉस हाडटले आनी त्या खातीरूच खुबशे प्रोविजन आमी केलां. नंबर 1 म्हणजे हांव तुमकां एकूच एग्जाम्पल दिता. तुमचे घरचे तुमचो ओरिजिनल रोड जो आसा तो तुम्ही कॅल्क्युलेट करून कनेक्शन घेता. त्यानंतर तुम्ही फ्रीज हाडटा, त्यानंतर तुम्ही AC बसयता. हो लोड तातूंत नासता आनी त्या खातीर तुमकां विजेची बिलां कमी येता. हे सगळे सारखे करपा खातीर आमी सुरवात केल्या आनी स्मार्ट मिटर हो जो आसा तो आयल्या नंतर हातूंत खूब सुदारणा जातली, तुमकांय सुदारणा जातली आनी पावर डिपार्टमेंटाकूय सुदारणा जातली, रेव्हेन्यू इम्प्रूव जातलो, तुमकांय नाका आशिल्ली बिलां येवपाची बंद जातली आनी सगळ्यो गोश्टी सुरळीत वतले. आमचें ध्येय आनी धोरण एकूच आसा की लोकांक कमीत कमी खर्चान बरी वीज कशी मेळची. कारण जो प्रॉब्लेम तुमचो 7 नंतर हांगा जाता तो आमकां सॉर्ट आवट करपाचो आसा आनी तो करतले आमी. हांव एश्योरन्स दितां कडवटकारांक जे समुद्र किनाऱ्यार जे प्रॉब्लेम चालू आहा ते सगळे येता ते 2 वर्सांत सगळे मोकळे जाता. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आणखी खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.